स्पेशल भुरग्यां खातीर आमी इको फ्रेंडली कलर हाडल्या आनी हरशिल्ले आमचे कडेन नॉर्मल आसा पूण ते आमी भुरग्यांक म्हटल्या नंतर हे स्पेशल आमी भुरग्यां खातीरूच खरेदी केल्या आनी तश्यो पिचकाऱ्योय आमचे कडेन आसा डोरेमॉन बार्बी मागीर ते पेपा पॅक सगळे भुरग्यांक जे लागता पळय तितले सगळे पिचकाऱ्यो बीन आमचे कडेन उपलब्ध आसा स्पेशल करून कलरांचो रंगिला म्हणटा पळय ते हर्बल कलर तोंडाक बीन लागना तो कांयच ना हेजो सायड इफेक्ट कांयच ना ऑर्गेनिक पत्र हर्बलाचे आसा खंयचे हे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर्बल ओके नॉन टॉक्सीक मागीर हेतुनी आसा सेपरेट आसा वरदक स्पेशल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तोंडाक बीन आसता लागना ना लागना म्हणटा मागीर आसता मातशें तुका हें म्हटल्यार मागीर वयता तेका कडेन रोखडे वयता ह्यो एक हर्बल कलर म्हणून हर्बल कलर्स आसा ते म्हणटा की कॉर्नफ्लावर आनी उदक कॉर्नफ्लावर आनी फूड कलर भितर मिक्स करून जाता विथ रोज एसेन्स आनी जे आमचे नॉर्मल कलर्स आसा पळय आनी अशें कांय ना आतां जे रेगुलर न्यू आयटम येत आसता गुलाल पिचकारी आसा वा स्नो स्प्रे येयला कलर स्प्रे येयला होली स्प्रे येयला ते आसा अशें लागना म्हणटा तकली तोंडाक बीन असो ना म्हणजे तो एक अशा कलर स्प्रे कसो तूं घेता त्या प्रमाणे जर तूं लोकल खंयचो घेत वा खंयचो डुप्लिकेट घेत जाल्यार तेजेर तुका सायड इफेक्ट जावंक शकता सुरक्षीत भलाये खातीर नॅचरल आनी ऑर्गेनिक रंग वापरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो खुबशे फावटी होळी जाल्या उपरांत खूब जाणांक रंगाची एलर्जी जाता थोड्यांचे दोळे कान नाक सगळ्या स्कीन हे आमकां एलर्जीक प्रमाण दिसून येता आनी डे बाय डे जे सगळे वेगवेगळे कलर्स मार्केटान एवेलेबल जाल्यार तेजी एलर्जी जावप खूब चड प्रमाणात दिसून येता आनी ताकाच लागून आमचे बायोडायवर्सिटी बोर्ड गोवा गव्हर्मेंटाचो हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेतलो DM दामोदर मंगलजी कॉलेज म्हापसा हांचे जिओलॉजी डिपार्टमेंट हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेतली आनी सगळे फुलां पासून फळां पासून आनी पानां पासून अशे वेगवेगळ्या पद्दतीचे कलर्स तांच्यांनी तयार केल्या सगळे नॅचरल कलर्स तांच्यांनी तयार केल्या 1 टना पेक्षा चड कलर्स तांच्यांनी मार्केटान एवेलेबल केल्या म्हाका दिसता हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता मार्केटान अशे जे नॅचरल कलर तांच्यांनीच न्ही आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या दोनूय सेंटराचेरूय कलर तयार केल्या खुबशे जाण हांव पळयता की वाळपय सारकेलो आमचो शेतकरी आहा एक तेणी नॅचरल कलर तयार केल्या अशे वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हांच्यांनी नॅचरल कलर तयार करपाक घेतल्या सगळ्या गोंयच्या लोकांनी नॅचरल कलर्स ह्या फावटीच्या होळये खातीर वापरची आनी गोंयची होळी ही नॅचरल कलर्स होळी जावची जेणे करून कोणाकूच कसली एलर्जी जावची ना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट